म्हजो डॅडी तुवें आसलो म्हूण ताका घेवून हांव बांबोली गेलो थंयसर एकदा रुपयाचें फॉर्म भरूंक जाय लायनीक उबो रावलो म्हज्या गांवचो एक भुरगो थंय आसलो बसून रडटा म्हूण ताका पळोवंक उरलो लागीं वचोन चुगलीको बोरवी जातो चिंतनांनी घुस्पलो म्हाका पळोवन ओदीक रडोंक लागलोलो तो आपले सासूमाय घेवन आयलोलो सासूमायच्या पांयांक तिच्या एक कांटो तोपलोलो जावय म्हणो रोगतांचो शिवोर जालोलो सासूमाय म्हणटा एक थेंबोच आयलोलो सासूमायचें दूख सासूमाय जाणा पूण जावय रडलोलो म्हजे सासूमांक बोरीको दोतोरांक सोडचो ना कितें जायत बिये नाका कांय जावचें ना तिका सोजमायतालो दोतोर सासूमांकी कांटो तो पोत्तो हांव नोको जावया कितलो कित्याक सुटला जो कावळो तो कावळो पाकां लायली म्हूण केन्ना जायने जमो त्या पुताची खबर सांगची पडटा सांगतना काळीज दुकानी रडटा काशा पुतासोन आवय गांवान भोंवून लोकांच्या दारान भीक मागता उदकाजार जावून मावोड्येच रावता आवय गोरजेच्या दारान न्हिदता कुडीक पडल्यात गाये सासूमायचे गाये साफ कोत्ता आवयची दुकां दूख जावची ना हातान दवरून गांशीत जाल्यार विटो आपल्या रोगतान तुका किल्लायला रे तूं ते कुडीचो फांटो आवयक तुजे एक रुपय मोडी नाय ती मेल्यार सोडचो ना घराचो वांटो पूण आयज सासूमाय कितलेच दुडू मोडटा पांयांक तोपला म्हूण एक कांटो आवयन ते तुका जल्मान हाडलोलो आवयची कित्याक तूं कोरी नायसू 9 म्हयने पासून कुसव्यान सांबाळलो पूत म्हूण आपलो खूब आवय केन्नाच तुवें दुखोवंक जायना बायलेन पासून दिल्यार तुका वायट भूत कांयच म्हणना तुका पूण परत दी पुता पिला तें आवयचें दूख कांयच म्हणना तुका पूण परत दी पुता पिला तें आवयचें दूख